आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना आमचें आख्खें जिवीत जें आमी अणभवता भितरल्यान जी आमची चिंतना, जी आमची भावना, ज्यो आमच्यो आठवणी, आमचे मनोभोव, आमची देसां कुडींत अणभवलेले संकश्ट, पिडा, मनांत बोगोर बोगोर घुंवतात तीं चिंतनां, बरीं वायट, चड करून वायट पळय तीं, वा दुखीचीं, हीं सगळीं जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. जेजू सगळो गोत आमचें सोबें आमकां एकवटून आसा. तो विस्वाशी. आमी जाणो की तो आमचे बरोबर आसा म्हणून, पूण तरी पूण सवय प्रमाणे आमी आपल्यापणांतूच आसता, ताका विसरता. आनी अशें जालें म्हणटच आमी बरें करूंक आवडटा, पूण बरें करचें आसतना मागीर थोड्या वेळान बरेंच आमकां आपल्या ताब्यांत करता आनी दुसरीं आमकां बरीं करिना म्हणून तेंच बरेंपण आमचें वायट जावंक लागता. कित्याक आमी दुसऱ्यांची अपेक्षा करता. ताणें हे भाशेन करूंक जाय, ताणें ते भाशेन करूंक जाय, कित्याक म्हणून करूंक ना, असलीं चिंतनां आमच्या मदें येवन आमचें बरेंपण पिड्यार करून उडयता. तर ह्या वेळार जेजू जो आमचे सोबें आसा, आमी ताचे सोबें रावन ताचें जिवीत अदीक आनी अदीक आपणावया. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Sacramentan raololia mogacha Jesu. Ulpai आमची काळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजा तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. मोच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पोता
मुच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पोतान बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. जेजू, जितली आमी तुका आमचें जिवीत ओपून दिता आनी तुजें स्वाधीन तें सगळें करून जिवंक लागता तेन्ना तूं आमचें जिवीत आपणायताय आनी तें अदीक बरें करून दिताय. आनी अशें जालें म्हणटच तुज्या जिवितान तुज्या वावरान आमी भाग घेता. दुसरे भशेन सायबीण मायन तुका आपणायलो तेच भाशेन आमी तुका आपणायता, तुजे सवे एक जाता आनी तूं ह्या संवसारांत बापायचे येवजणे प्रमाणे जिवंक आयलोय. त्याच प्रमाणे आमी तुजे सवे बापायची येवजवण आमी शात्ती पावोवंक तुजे कृपेन बरोवन तें घडोवन येवंक लागता. तुजे सवे आमी बरी जावंक लागता तेन्ना दुसरीं जीं पातकां जीं येतात आपलेपणांत आसात तीं आमचेर वायट करूंक लागतलीं, वायट म्हणूंक लागतलीं. खूब पाटी असलें आमच्यान सोंसूंक जायना, पूण आमी जाणो जावंक जाय आमी इनोसेंट आनी तरी पूण हें आमचेर आयिल्लें आसा तेन्ना की आमी शिटूक सांगूंक जाय की तूं म्हजें सवें आसाय आनी तूं म्हजें सवें दुसऱ्यांक पातकांतली सुटका दिवंक हांव उडयताय. ताका लागून तुका एकवटोन हांवें तें सगलें संकश्ट दुसऱ्यांच्या बरेपणा पासत तांकां पातकांतली सुटका मेळचे पासत हांवें तें तुजें सवें सोंसूंक जाय आनी हे परी तुज्या कार्यांत आमी भाग घेतलेले. असलीं चिंतनां खूब पाटी आमचे मदें आसनात. आमकां फकत बरेंच जाय, वायट कोसळ्ळें म्हणटच आमी तुजे सोरशिली पर्यंत पयस वता. पूण हें आमी जाणो जावंक जाय की जितलीं आमी तुजे सारकीं जाता तितलीं तुजे बरोबर आमचे खुरीस उबारून तुजे फाटल्यान आमी येवंक जाय. हें तुवें आमकां सांगलां, पूण ते भाशेन करूंक आयच्या दिसा आमचें सगळेंच जिवीत जेजू तुका ओपून दिवन तुजें जिवीत अदीक आनी अदीक आपणावंक लागता. शुक्रारा दीस सदांच आमी तुज्या भोव पवित्र काळजाची भक्ती करता. कितलो मोग तुजो आमचे पासत आनी ह्या मोगान आमी तुका एकवटली म्हणटच तूं खरेपणी आमकां भितरल्यान ह्या सगल्या संकश्टांतलो सुटका दिताय, पूण ते आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत आमी भोगूंक जाय.
दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत. Cristaच्या oatmian म्हाका पवित कर. क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणोय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित कोश्टानो म्हाका गोड कोरा. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूं कोदींच दिवं नाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूं कोदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. तुजे सोर्शियो तूं म्हाका फॉर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. Lord Jesus, as we come in your presence, we offer you all our prayers. We offer you all our worries, joys, our sorrows, our anxieties. We place all of this before you, Lord, for we know that you take care of everything that we need and you give it to us at the appropriate time.
In today's Gospel, we hear how you are going out of your way to save us and to free us from all our bondages. In the Gospel, we see how the man who was paralyzed was brought to you by some of his friends. Similarly, Lord, in many areas of our lives, we too may be paralyzed by various ways because of our egos, because of our riches, because of our attitudes, and all this may prevent us from coming close to you. At this moment, Lord, we ask you for the grace to help us to introspect, to look into our lives, to free us from all these bondages that keep us away from you. At the same time, Lord, we continue to pray for the entire world, for all the people who are suffering. The pandemic has affected lives in various ways, be it economically, academically, spiritually, medically, etc. We pray that all of us may have the strength and the courage so that we may be able to put a brave face and stand firm against this challenge. We continue to pray for all the doctors, the nurses, the medical staff, all those who are working tirelessly and selflessly. Many of them have not even visited their families for so many days. We ask you, Lord, to bless them, to give them good health of mind and body, and above all, the strength and the courage so that they may continue the good work that they are doing. Similarly, we also pray for all those who are involved in the decision-making process, that their decisions may be influenced with the idea and the goal of the common good. We also pray for all the citizens. In these times, it might be difficult to have patience. It might be quite boring to be stuck in one place. But we ask you, Lord, for the gift of patience, for the gift of perseverance, and above all, we ask you for the strength that united in you, rooted in you, and in collaboration with others around us, that we may be able to stay strong. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask you, Lord, to give them good health of mind and bodies, so that they may continue the good work that they are doing in their lives. In a very special way, we also pray for broken families. We pray for peace within families, within the neighborhood, and among various religions. We also pray for those who have trouble in their relationships, misunderstandings, quarrels about the past,
all that which can hamper growth and progress in their relationship. We ask you, Lord, to touch their lives. Similarly, we continue to pray for all those students who are preparing for their exams and those who are answering their exams during these days. We ask you, Lord, to give them the strength so that all their hard work may bear fruit. Above all, Lord, we pray for ourselves. We pray for all those who are gathered at this very moment. At this hour of the morning, through various means, we have decided to remain connected with you, Lord. We have come into your presence. And so, Lord, we ask you for the grace that during today's entire day, that we may bear witness to your name, that we may be a light to others around us, in our families, in our workplace, in our neighborhood, and above all, to our near and dear ones. During this entire day, Lord, we ask you for the grace to help us to look into our lives, to help us analyze all that which keeps me away from you, all that which paralyzes my faith, all that which paralyzes the goodwill that I want to do to others. And as we spend these moments with the Lord, we ask for ourselves and we place our prayers before the Lord. The Lord knows everything that we need, and He provides for us at the opportune time. जेजू, सगळ्यांनी जाणी आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा, तितल्यांकूय आमी तुका एकवटून दवरता. तुजें बरेपण तांचे कुडीक, चिंतनांक, भावनांक, तांच्या आत्म्यांक फावो कर. तांकां पेकोवणी दी आनी तुज्या बरेपणान तांकां सगलो गोत आयच्या दिसा सांबाळून दवर. पूण जे संकोश्ट ताणें तुजें सवें सोसूंक जाय, भोगूंक जाय, ते ताणें चोखुशेन तुका एकवटून ते ओपून दिवचे आनी तातूंतल्यान आस्त्या तोंडान बऱ्या स्वभावान सगलो वार ताणें करचो म्हणून तुजे कडेन आमी ताका समर्पिता. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगिलो मान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवा नवो दोता. सोय मातशे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो बावार्थ,
soy morte विषय दिना प्रीतीच्या बापाक आमच्या जैती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून कळण तोडान वंदुया वाकाणुया सोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को कालते पोना मांदिया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दिमाका काळीस दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दिमाका काळीस दिमाका काळीस